शरद पोंक्षे प्रकरणाचेर कला आणि संस्कृती मंत्री म्हणटा टेक्निकल फॉल्ट आशिल्लो, मात प्रकरण पळयल्यार आपल्याक टार्गेट करपाचें कारस्थान। शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे। हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो, इट इज नॉट अ ह्युमन एरर, हेच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा। टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा। ताणी जे म्हणिल्लें जे आसात, आमी कला अकादमीचो सावंड वापरना, हे अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा। हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा, बाकी सगळें आसा, बट दे हॅव यूज्ड देअर ओन, आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजींग देअर ओन कॉलर मायक, सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम। आणि म्हणूनच दोन गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसात आणि आमचेर जे एलिगेशन जे आसात ते फॉल्स आसात। म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसात, दोन्ही आशिल्ले, तांकां हांवें तुमच्या मुखार हाडिल्ले आसात। म्हळ्यार एक गोष्ट चुकीची माहिती ताणें दिली, एक गोष्ट आमी सावंड सिस्टम तेंचो वापरलो म्हणून, सावंड सिस्टम आणि लायट हे टेक्निशियन ना म्हणून टेक्निशियन हांवें तुमच्या मुखार उबो केलो मरे। दॅट मिन्स फटिंगपणाच्यो गोश्टी न्ही रे। तुम्ही तो बायट कोणी दिला पळय न्ही, ताजे बाद तुम्ही पत्रकार, मग ते बारीक विचार करा। म्हाका एक सांग भया, कला संस्कृतीक मंत्रीचें नांव एक मनीस घेता, दॅट मिन्स ताका कितले नेगेटिव्ह फिडींग जालां ओन्ली टू मलायन द इमेज ऑफ द गोविंद गावडे। ह्या प्रश्नाचें उत्तर रिपोर्टरांनी दिवपाची गरज आसा। डेफिनेटली हे सिद्ध जालां न्ही रे। अरे 2 मिनटाचो, अरे डेफिनेटली जालो न्ही। अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला, म्हाका एक सांग, टेक्निकल गोष्टी केदें व्हडलें सावंड मॅनेजमेंट सुद्दां जर आसलें, तर टेक्निकल गोष्टी तांच्या हातान आसा, हो सादो प्रश्न आसा। मागीर अरे म्हाज्या विरुद्ध सुपारी घेतिल्ली आहा ह्या लोकांनी, हांव डायरेक्ट सांगता, हे आयज आनी न्ही। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकार।